12 जुलयाक फातोडेर मडगांवां होलसेल मार्केटात एफडीएन भायल्या नुस्त्याच्या ट्रकांचेर धाड घाल्या उपरांत फिश माफिया इब्राहिमाच्या फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह नुस्त्याक क्लीन चीट कशी दिली ताचेर सरकाराक एक्सपोज करपी रिपोर्ट उक्ताडार आयला। एफडीएची फील्ड ड्युटी ऑफिसर आयवान दिल्ल्या रिपोर्टा प्रमाण त्या दिसा फातोडेर सावन दनपार मेरेन पड्ड्या फाटल्यान कश्यो हालचाली जाल्यात पळयात। फातोडेर पयल्या टेस्टींनी 17 ट्रकांतलें नुस्तें फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह मेळ्ळें आनी त्या टेस्टी वयल्यान प्रुडंटाचे सकाळचे एक्सपोजे उपरांत एफडीए, फिश माफिया तशेंच मंत्र्यांच्या पावंड्यार खवदळ पडलो। एफडीए ऑफिसर आयवाचो एक्सपोजे 12 जुलयाक सकाळीं 4 सुमार मडगांव होलसेल मार्केटात एफडीएची टीम दाखल। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, ओरिसा सावन आयिल्ले 17 नुस्त्याचे ट्रक एफडीएन तपासले। ट्रकांनी आशिल्ले सुमार 1 कोटी मोलाचे 40 टन नुस्तें। 17 गाडयांतली सॅम्पलां पयल्या टीमीक फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह सांपडली। टेस्ट पॉझिटिव्ह आशिल्ली पळोवन एफडीए टीम आबूज जाली। टीमीन एफडीए अधिकारी आयवा फर्नांडिसाक फोन करून आपयली। आयवान येतनाच परत टेस्ट केली। सगळ्या नुस्त्याच्यो टेस्टी फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह। लोकल मार्केटांतलो झेलमात टेस्टीत नेगेटिव्ह सांपडलो। आयवान नुस्तें जप्त करपाची प्रक्रिया सुरू केली तेन्ना नुस्तेकार संघटनेचो अध्यक्ष इब्राहीम मदीं पडलो। इब्राहिमान ते फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह नुस्तें एफडीएच्या लॅबात तपासचें म्हूण मागणी केली। उपरांत इब्राहिमाच्या फोनावेल्यान एफडीएची संचालक आयवा कडेन उलयली। एफडीए संचालकान आयवाक सगळीं नुस्त्याची सॅम्पलां लॅबांत धाडूंक सांगलीं। इब्राहिमाच्यो नुस्त्याच्यो गाडयो जप्त करूं नाकात म्हूण संचालकान आयवाक ऑर्डर दिली। संचालकाच्या आदेशा प्रमाण आयवान फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह नुस्त्याची सॅम्पलां लॅबांत धाडली। इब्राहिमाक त्या दिसा ट्रकांतलें नुस्तें मार्केटांत विकूं नाका म्हूण आयवान निर्देश दिल्लो। दनपारां सुमार 12:30 डायरेक्टरान आयवाक आपल्या कॅबिनांत आपयली। सुवातेर फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह आशिल्ली टेस्ट लॅबांत उरफाटी जाल्ली पळोवन आयवा शॉकांत। 17 ट्रकांतल्या सॅम्पलांचो विदीन परमिसिबल लिमीट म्हूण उरफाटो रिपोर्ट। फूड एनालिस्टान उरफाटो रिपोर्ट दिला खरो, मात परमिसिबल लिमिटाचेर स्पश्टीकरण ना। ताका लागून परमिसिबल लिमिटाचो रिपोर्ट सारको म्हणपाचेर आयवाक दुबाव। एफडीए ऑफिसर आयवाच्या ह्या इंटरनल रिपोर्टाचेर जाप विचारूंक फोन केल्यार एफडीए संचालक ज्योती सरदेसाय प्रुडंटाचो फोन उखलूंक तयार ना। मात डायरेक्टरान तोंड बंद दवरलें म्हूण एफडीए आनी सरकारान वगडायिल्ली अब्रू परत येना। फिश माफिया कडेन मंत्री आमदारांचो नॅक्सस एक्सपोज करपाक इतलोच रिपोर्ट पुरो। चेक नाक्याचेर एफडीएच्यो टीमी नुस्तें तपासपाची नाटकां कित्याक करतात ताची ही जाप। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।